आमी ऑपोजिशन आसात तेन्ना आमी कसलो बोवाड केले म्हणटात जाल्यार ते म्हणटात हे ऑपोजिशना आसात हे बेश्टे आवाज करतात ते फ्रस्ट्रेटेड आसात तेश करून सगळे आमचे आरोप घातात बट मिनिस्टर उलयता तेन्ना तेजे सरकाराचे आनी तेजे डिपार्टमेंटाचे ती हांव कितें म्हणूंक शकता एक सर्टिफिकेट केश करून सरकार चलयता कसले चोरी सरकारान भितर चलयता तो सर्टिफिकेट दिता तेन्ना आतां सरकाराचो आन्सर जबाब कितें तें आमी पळोवपाक जाय मुख्यमंत्री आयलो आनी सांगपाक लागलो तर आतां चवकशी करतलो म्हणून मुख्यमंत्री ना म्हणला मुख्यमंत्री फोटी म्हणला फाल्स म्हणला आनी तेच पयले दामू नायकान एक स्टेटमेंट केल्लो वर्च्युअली धमकी दिवन सांगपा तेजेर एक्शन घेतलें म्हणून इसले फकत सरकाराचे सांगप आमी पळयतात की गोविंद गावडेन फकत 2 आरोप केले ना एक आरोप केलो ना की करप्शन चलता म्हणून तेणे पासून चीफ मिनिस्टरचे डायरेक्टली एलिगेशन केलें पळोवपा जाय म्हजो मित्र आसा तो प्रकाश वेळी तेणें सांगला ना सीएमाचें कांय उलयलें ना हांव आयदर तेका आल्जायमर जाल्यार हो तेका सेलेक्टीव अमनेजिया जाता ऑर तेणें फूल व्हिडियो पळयलो ना एक पार्ट क्लिप पळयलो आसतलो ऑर डेलिबरेटली तो लिपयता तें पळोवपाचें आनी ते फूल व्हिडियो पळोवन 2 आसात ते गोश्टी एटॅक करता तेन्ना सरकाराक तेणें मागीर तेजेर रिप्लाय दिवपाचो आसा मिस्टर पेरेरा तुमकां कितें दिसता कितें एक्शन जातलें कांय जायना म्हजें उत्तर घेतो कांय जायना हे बेश्टे सांगतले इन्क्वायरी पांडुरंग मडकरकार आयल्लो आनी आरोप घायल्ले सरकाराचे तुमकां दिसता BJPचे आतां तूं पळय तेन्ना लास्ट सरकाराचे बाबू कवळेकार आयिल्लो आनी सांगपाक लागलो पयशे घेतात म्हूण जॉब दिवपाक आमचो बाबूश मोसरात तेणें कितें म्हणलें पयशे घेतात तेणें म्हणलो ना आनी होय म्हणटा आतां तूं चिंत BJPचे लोक BJPचे उलयतात तेन्ना आमी कॉमन मॅन आमी कितें चिंतपाचें हे लोकांक सामकें फोंट मारून भायर उडोवपाचें लोकांचें लुकसाण जाता सगळे स्कॅम भायर सरतात आनी मंत्री उलयतात तेन्ना सदां एक रिस्पेक्ट आसता एक वालोर आसा उदकाक आनी तो म्हणटात तेन्ना तो बेश्टो मनीस ना तेका उडयलो जाल्यार भायर इट वील बी कॅन ऑफ वर्म्स देखून कांय जायना म्हणटा हांव तुमकां उडोय हांचोय हांव चॅलेंज मारता